दिव्य जावन आशिल्लें दिव्य जावन आशिल्लें प्रार्थना आमी डिस्कस करता आसतली. आमी लास्ट टाइम केलेलें तें कनेक्टेड आसा टॉपिक आसत, सो आमी तें एक रिवायज करून मुखारसून आनीक 36 वर्सां आज डिस्कस करूं. सो पुराय नाका धन्यवाद आयचे सेशन जॉइन केलेले खातीर. तुमगेला आशीर्वाद घेवन किंचित रूपार सेवा करतसर भाग्य दिता ती ताजे खातीर कृतज्ञ आसा. एक प्रार्थना करून आमी सेशनाक मुखार सरूं. कोणी रेकॉर्डिंग पळयता ती तुमकां धन्यवाद. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम्. रम्या काचिदुपासना व्रजवतु वर्गेण या कल्पिता. श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्. श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रातराम्या परः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो मी कुंती महाराणी प्रार्थना कंटिन्यू करता आसतली. आमी आतां हे सेक्शनांत तशें प्रार्थनेन खंय कुंती महाराणी कसं कसं कारण आशिल्लें की देवान हें दिव्य जावन आशिल्लें तागेली लीला दाखोवचें. सो त्या पॉयंटार आसा ती. आनी ताजे नंतर ती एक इम्पॉर्टंट वर्स सांगता ताचे विशय 36 नंबर. सो ते आमी डिस्कस. सो बेसिकली ते चार कसं कारण आसता ती 33, 34, 35 तांतू सांगता ती. आनी मागीर ताचे मुखावेल ते एक म्हत्वाचे विशय ती 36 वर्सान सांगता. सो आमी एक रिकॅप करून ताची कसं ते मागशी तीन सांगिल्लें आसा तें पळोवन आमी आयचे वर्सांत वचया. सो आमी हें एक पॉयंट पळयलें आसा येतोळ्या की कुंती महाराणी सांगिल्लें आसा की देवाल ती कृपा शक्ती आसा ताजे निमित्तान जावन आमी पुरा जेन्ना देवाल प्रती आकर्शीत जाता ती तांतूं कांय संशय ना. यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिमा ओजसा जुष्टैष गुणैः सर्वै तथोसी भगवान प्रभु. देवाल मस्त सकट गुण आसा जाल्यार मस्त सकट तेज आसा ओजस महिमा जाल्यार कृपया भूत्य पुरा पशी फोड म्हळ्यार देवाल ती कृपा शक्तीची म्हूण भागवतमान सांगिल्लें आसा. सो हें पुरा देवाल लील जावचें कारण एक प्रकार देवाल ती कृपा शक्ती. एक प्रकार आमी पळयल्यार यशोदा आनी तें पुरा जेन कोण व्रजवासी आसा देवाल लिलेंत कोण कोण ते पात्र आसा ती तांगेले खातीर ते एक यथाशक्ती न्हू. आनी ते देवान दाखोवच ते पुरा इमोशन्स देवान साधारण एक व्यक्तीक कशी एक इमोशन येता तशीच आमी पळयल्यार कित्याक कोप येता, भंय करता, धांवन वता, ताका फ्रस्ट्रेशन येता. हें पुरो आमी पळयल्यार हें एक्चुली एक देवाल लील म्हळ्यार ते म्हणटात पळय ते एक भक्ताल खातीर आनी देवाल खातीर ते भारी एक आनंदाचें कारण जाता. हे इमोशन्स आमी देवाल लिलेंत पळोवचें कृष्ण कशी बिहेव कृष्णान ते व्यवहार कशे आसा ते आमी ते ऑर्डिनरी म्हूण लेखचे ना. आमी ते एग्जाम्पल एवरी टायम लास्ट 2 पंथां डिस्कस केल्लें आसा की कशी एक जेलांत आशिल्ले एक कैदी गळ्याक लोखंडा चेन आसचे पुरो बंधना खातीर जाल्यार एक व्हड धनवान व्यक्ती गळ्याक एक भांगरा चेन आसचे पुरो. आमी हें लेखूनच की तें दोनी एकची म्हणून ना. आमगेल जिवनांत आमकां कोप येता फ्रस्ट्रेशन येता तें बंधना कारण तें कैदी गळ्याक लोखंडा चेन जाल्यार देवान ते केन्ना ते इमोशन्स दाखयत पळय देव तें भांगरा चेना म्हणून ते एक न्हयता. सो कुंती महाराणी हे प्रार्थनेंत खंडीत सांगता आमकां की आमगेले मनुष्य जन्माचे पुराय एंडिवर्स आसा ते कशें करतात आमी
देवाला एक अहेतुकी प्रीती ते प्राप्त करच्या खातीरची आणि तिणें हें मागीर मागून घेवचें आसा. सो हे 30 to 35 वर्स ते तिणें देव कसले येवन अशें पुरो हें लील दाखोवचें म्हणून. आणि ताचे एक मातशें एक आध्यात्मीक एक फिलॉसॉफिकल कारण सिद्धांतीक कारण पडलेल्यार तेंचे एक आमगेल्या जिवनांत ते आमगेलें एक गर्व आसा, आमगेले एक अहंकार आसा. ताका एक दोन सायड आसता, अहंता आणि ममता. अहंता म्हळ्यार हांव आणि ममता म्हळ्यार हांव म्हूण हांव कसं लेखता पळय ताजे वट्ट कसं कसं जोडसून आसा तें म्हगेलें आनी ताजे वयर म्हाका ममता येता. सो हांव अमूक पर्सन, म्हगेलें नांव हें, म्हगेलें करियर हें, म्हगेलें हें प्रोफेशन हें, हांव ह्या फॅमिली बिलॉंग करता. सो ताजे वट्टू हांव म्हगेलें कसं आयडेंटिटी म्हूण लेखता पळय ताजे वट्टू संबंधित जावन पुराय म्हगेलें म्हूण दिसता. म्हगेलो परिवार, म्हगेलें कार, म्हगेलें जॉब, म्हगेलें हें आनी ताजे निमित्त म्हणटात पळय आमी ह्यांचे पुराय बंधनां पडटा तिमी जाल्यार ते आत्माक केन्ना एक दिसता की ना हांव देवाल दास आनी हें एक देवाल दास म्हूण ते नवी आयडेंटिटी येता आनी ताचे वट्टू मागीर आमकां ताचे वट्ट कनेक्टेड कसं साधू संघ, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, देवाल विषय आयकुचें, देवाल धामा वचचें, मथुरावास, श्रीमुते श्रद्धया सेवना, पुरा एक देवाल्या विग्रहाक पूज करचें. ह्या पुरा विशयांत आमगेलें कनेक्शन जाता म्हूण म्हाका हें कशें जावचें आनी त्या कारणा खातीर देव एक प्रकार सांगता म्हणचो. कुंती महाराणी एक लेकार सांगता की एक तर देव पर्सनली येता म्हळ्यार सुरेखारण एक तर आमी लेखीत की देवाक आमकां कसलेंय कारण दिवचें, कसलें एक रिजन अशें पुरो की आमी हांगा देखून भायर पडना ती ना देवाक ते कसलें पुराय देवाक वेवस्था करता ताजे खातीर तो जल्म येता. सो फर्स्ट एक रिजन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे म्हळ्यार एक धर्माचें संस्थापन करचें दोन्ही कारण म्हळ्यार की तागेलें यदुवंश येता तो म्हळ्यार हळूहळू तागेले भक्तांल्या कीर्ती वाडोवचे खातीर आनी तांणी कशें की एक तपस्या केलेली अशी कशी वसुदेवान आनी देवकीन एक तपस्या केलेली आसा. सो तागेले भक्तान पुराय लौकीक विशय सोडून एक तपस्या केलेली आसा. त्या तपस्या वटू रेसिप्रोकेट करचे आदान प्रदान करचे खातीर देव त्या प्रकार त्या वंशा जन्म घेता तांगेले चेडू जावन जन्म येता. तिन्ही कारण आमी पळयत हें सगळें जगत त्यान तूं पुरा पापा भारान कशें की एक म्हणटात पळय जग बुडतस म्हणटात पळय तेन्ना ब्रह्मदेवान प्रार्थना करचें आसा की तागेले खातीर आमगेले पुराजनाल खातीर देवा तूं कशें येवन आमगेलें रक्षण करता. सो तें एक प्रार्थना करतना ब्रह्मान प्रार्थना करतना येता. सो हें एक पुराय एक धार्मीक कारण आसा आनी हें पुरा म्हणटात पळय सिग्निफिकंट इम्पॉर्टंट कारण की धर्म संस्थापन करचें देव येता भक्ताल खातीर कोण पुरा सोडून तागेले सेवा करता तांगेले खातीर आनी वसुदेव देवकी तसलें आनी एक भारी करुणाच भावना ते ब्रह्मान प्रार्थना केल्ली सिता आनी पुरा देवान ओट्टुमेन प्रार्थना केल्ली सिता देव हे जगत्या उद्धारा खातीर येता म्हूण जाल्यार हें तीन कारण सांगून कुंती महाराणी पुरापशी एक आमकां जावन संबंदीत आशिल्लें पुरापशी तें मोस्ट इम्पॉर्टंट कारण सांगता. सो हें कारण आनी नेक्स्ट श्लोक ते कनेक्टेड आसा. मोस्ट प्रफाउंड रिजन म्हणटात पळय तेंच्या खातीर देवा लील जाला आनी तें कशी डायरेक्टली आमगेल ओटू आमगेल जिवना ओट संबंदीत आसता देवा लीला तें कुंती महाराणी सांगता. आनी तें श्लोकांत 35 आसा भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरण अर्हाणि करिष्यामि इति केचनम् म्हळ्यार देवान ते अवतार घेतना त्या समयार कितली सकळचे नाशिल्लीं. सो देवान तांगेल खातीर त्या म्हळ्यार ब्रह्मान प्रार्थना करून उद्धार करचे खातीर प्रार्थना केलेली त्या जगत्या भार पडलेलो म्हणून सो देवान त्या समयार 5000 वर्स फुडें येताना कोण आशिल्लीं ती तांगेल उद्धारा खातीर मात्र न्ही हें लील कुंती महाराणी सांगता मुखार सून वय कोण कोण पुराय जन्मांत येतालीं ती मनुष्य जन्मांत तांगेल खातीर वय हें देवान लील केल्या दुसरें कितें सांगता अविद्या आशिल्ले निमित्त आमकां मस्त सकड हें लौकीक विच्छ आसतात हें जगत्यांत हें जावका तें जावका हें मेकेलें हें नाका हें जावका असं मस्त सकड इच्छा येता आनी ताचे निमित्त एक कामाची भावना येता
आमकां हें जावका, हाचेन म्हाका आनंद येतलो, हाचेन म्हाका खुशी मेळटली, आमकां मस्त सगळें जावपा. आनी अविद्या आनी कामाचें कॉम्बिनेशन कसं जाता, क्लिश्यमानानां म्हळ्यार आमी बांदून पडटात, सिरकून पडटात आनी आमकां सफर करता आनी आमकां ताचे कश्ट येता, ताचे दोश येता. सो आमगेले एक ह्याचे एक लौकीक जावन आशिल्ले विशयाचे आमतू आमी ताचे एक दास जाता ती अविद्याचे दास जाता ती. आणि असल पुरा हें जगत्याचें आशिल्लें कसन कसन की एक लौकीक इच्छे निमित्ताची कसन जाता आमी आंगाची जगत्यांतूची मस्तकट प्लॅनिंग करता आसतात. आनी त्या प्लॅनिंग करता आसतना हें जीवन जाता, अपास विंगड जन्म मेळटा, अपास तांतू त्यांची करता ती, अपास एक जन्म येता, अपास त्यांची करता ती. जाल्यारीची देव हें अविद्याचें आनी हें पुरा तापत्र्याचें मुखार आसा, जाल्यार आमकां तातूंतल्यान भायर पडूं जायना. आमी हें विशियस चेनान सिरकून पडलीं. अविद्या निमित्त काम येता, कामा निमित्त क्लिश्यमानान. सो आमतू उंता आसत आनी आमगेली अविद्या वाडता वता आनी अविद्या वाडिल्ले निमित्त नवे नवे इच्छा आमगेल्या मनांत येता आनी नवे नवे इच्छा निमित्त आनीकय सिरकून पडटात. सो परपेच्युअली शाश्वत जावन म्हणटात पळय हें सर्कल ऑफ कर्मांतू दिसता ती. आनी कृष्णान लील घेवची म्हळ्यार कुंती मारून सांगता आमगेलें सायकल ब्रेक करचे खातीर. सो हें चारय कारण म्हळ्यार देव तागेली लील दाखयता आनी तागेले एक लीलान तें एक शुद्ध जावन आशिल्ली भक्ती प्रेम तागेले भक्तां लोटू तें दाखयता आनी ताजेन आमगेले भितर एक स्फूर्त येता, आमगेले भितर एक कशें की एक जागृता जाता आनी आमकां दिसता हें कसं नवं आनी आमी केन्ना हें लील देवाल आयकता ती उडगास करता ती तेन्ना आमकां एक सान एक ग्लिम्स मेळटा. अशें न्ही की पुरा कळटा, कसं की थोडें कसं की कळटा की देवाल प्रिती कितली व्हडली म्हणून. आनी ताचे निमित्त आमगेले अविद्या चिक्के उणी जावचे पुरो आनी आमकां थोडें आमगेले ओरिजिनल नेचर आसा पळय की आमी देवाल संबंदीत जावन आमगेले कसन की एक आसा आत्माचो विशय तो आमकां थोडो थोडो उडगास येता. सो आमकां जेलांत आसत पळय आमी जगत्याचे तातूंतले देखून भायर पडचे तसले कसून की एक वाट येता म्हूण सांगयता. आनी ते थोडे थोडे अविद्या उण जावन आमगेले हें जगत्याची इच्छा थोडे थोडे उण जावचे सुरू जाता आनी आमगेले कशें की प्रारब्ध आसा ताचेय देव ते भार ताण घेता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो ह्या पुरा रिजन्स पळयल्यार कुंती महाराणी सांगता हें लीला विंगड विंगड कारणान वय जाल्यार देवा तूं आमगेले खातीर म्हळ्यार म्हगेले खातीर आनी आमगेले पुरा जनाल खातीर आयला म्हूण स्वल्प जनाल खातीर न्हय. सो हें अल्टिमेट रिजन ती सांगता की हें देवाल मिनींग देवाल लिलाचें अल्टिमेट रिजन ह्यांची म्हूण आनी त्या भक्तीचे विशय करता म्हूण ती सुरेवय सांगिल्लें आसा. यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः. सो कुंती मारणी रिफ्लेक्ट करता आसत देवा तूं हें भक्ती विशय पुरा जनाक कळका म्हूण तुका लील करता आसत आनी ते शूर कशे जावचे भक्ती विशय आयकून देवाल विशय आयकुचें आनी देवाल विशय उलोवचें, देवाल नामस्मरण करचें. सो आतां हें नेक्स्ट वर्सांतू 36th वर्सांतू ती हें फुल्ल सर्कल हाडलां. भक्ती योग विधानार्थमाचें ती एक प्रकार कन्क्लुजन दिता की फुल्लेस्ट मॅनिफेस्टेशन ऑफ भक्ती योगा म्हळ्यार भक्ती योगा विशय पुरा पूर्ण रुपार पळोवका जाल्यार ते कसन तो विशय भक्ती योगाचो आनी ताजे कसन की एक ते दोन अलौकीक जावन फल प्राप्त जाता. ते दोन्ही फल कसन ती ते नेक्स्ट वर्सांत पळयता. सो आमी ते 36th वर्सांत आयकूया. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्. शृण्वन्ति आयकुचें, गायन्ति सांगचें, चॅन्ट करचें, गृह्णन्ति
गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः म्हळ्यार कंटिन्युअसली राबन अशें स्मरन्ति उडगास करचें नंदती ताजेन एक आनंद जाता तव हितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् अचिरेण बेग्गी हाचे फलस्वरूप कसन जाता तावकम भवप्रवाह हें पुरा भवप्रवाह म्हळ्यार हें जन्म मृत्यूचे प्रवाह आसा म्हणल्यार आमी खंयच्यान पळय तांतूं दोखून भायर येता म्हणून उपर उपरमम म्हळ्यार हातूंत दोखून भायर पडटा हें भवप्रवाह उपरम उपरमम म्हळ्यार हें राबता आनी पदांबुजम तुगेलें चरणकमलात शरण मेळटा म्हणून सो हें फुल्ल प्रोसेस हें काही इम्पॉर्टंट श्लोक मे बी हाजे विशयी ಸ್ವಲ್ಪ डिस्कशन करूया आणि मे बी नेक्स्ट संडेक वय ह्यांची वर्सा विशीं कंटिन्यू करूया कसं जालें की हातूंत मस्त सकळ विशय आमी मनावर तसलो आसा एक प्रकार हें आमी पळयल्यार हें श्लोक आसा 36 वर्स तें भागवतमाचे कीर्तीचे गुण करता असं कसं जालें की भागवतमा निमित्त आमकां कसं की एक अवकाश मेळिल्लो चान्स मेळिल्लो ऑपॉर्च्युनिटी मेळिल्लो आसा कृष्ण लील आयकुच्या खातीर ताची महिमा ताका कीर्ती ताचे गुणगान करच्या खातीर आनी आमी ह्या विशय पुरा केन्नाय मना व्हरूंक प्रयत्न करता ती तेन्ना ताचे आमकां कशें की अनुभव जाता कशें की खुशी आनंद जाता ताकाची कुंती देवी सांगता आसा तव इहितम म्हणून ह्या श्लोकांतून म्हळ्यार तव इहितम म्हळ्यार आमी अशी ताच्या मनावर येता की देवा तुगेलें पुरा केलेलें तूं कार्य इहितम तव इहितम जाल्यार ताचें आनीक एक अर्थ ह्या घेवेत की हें तुगे लीलेन तूं कसन कसन तें लील करून दाखयलेलें आसा पळय कार्य त्या मात्र न्ही तव इहितम म्हळ्यार आमी अशी लेख येता की तुगेलें इंटेन्शन एक डिझायर कसं नाशिल्लें म्हणून तव इहितम म्हळ्यार तूं करून दाखयलें तर त्या वयीची जाल्यार ह्या वेळी करूं येता की देवा तुगेली इच्छा कसं आसा पळय त्या वेळी आमी पळोवं येता सो तव इहितम म्हळ्यार हें पुरा एक मिनींग आमी ओवरऑल एक्सटेंड करून पळोवं येता की देवाल ऍक्टिव्हिटीज मात न्ही भागवतमा देखून मात देवाल मनांत कसं इच्छा आसा त्या वेळी आमकां मना वता म्हणून आमकां ते एक अवकाश मेळटा सो कुंती महाराणी सांगता असं कोण हे भागवतम आयकता आसत आता मी ह्या पुराच्या लोट्टू करून आयकता आसत ती तांगे लोट कसं जाता अचिरेण व्हेरी सून मस्त समय लागना के आमी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाच के हें आमी आयकल्यार कसं न्ही पदांबुजम देवाल चरण कमलाचे शरण घेवच्या खातीर आनी तुका म्हळ्यार देवाक पर्सनली सर्व करचें चान्स मेळटा तितलें हें पावर आसा हें प्रोसेसांत सो ती पळयल्यार ह्या श्लोकांत तूं कृष्णा विशय एज अ पर्सन ती डायरेक्टली सांगना कृष्णाले मात पदांबुजम म्हणटा कसं जालें की हातूंत देखून आमी अर्थ काण घेवेत ही भागवतम आमी आयकता ती ह्या कारणान आयकुचें न्ही की आमी देवाक पळोवंक आमी ह्या कारणान आयकता ती की देवाक आमकां प्रिती करता देवाक आमकां सेव करता पुरा वेदशास्त्र असो खंयचें एक आध्यात्मिक रुपार खंयचें एक साधना पद्दती असो आमकां ताचे निमित्त कशें की आमकां म्हणटात पळय एक अनुभव जाता कशें की आमकां देवा लोटूक कशें की कनेक्शनाचे अनुभव जाता ह्या प्रोसेसांत एक अनुभव आसता देवाक पळोवचो म्हणून आत्म वा अरे द्रष्टव्य म्हणून हें उपनिशदांत सांगिल्लें आसा कसलें की आतां कोणी मिसगायडेड जन असल्यार कोणाक हो विशय गोतना नास्तीक म्हणून सांगेत तांकां की ती सांगेत ज्या तांणी सांगच्या पुरोती आर्ग्युमेंट करच्या पुरोती तर्क करच्या पुरोत की देव खंय आसा म्हूण म्हाका दाखय सुरे तें मात हांव विश्वास करता म्हाका असल पुरो अंधविश्वास न्ही जाल्यार आमकां देवा पळोवपा जाल्यार आमकां सुरे देवाल वेर विश्वास आसूं आनी आमकां तें क्वॉलिफिकेशन आसूं देवा पळोवच्या खातीर देवाक रायट आसा देव ते रिजर्व करता रायट कोणा येद्रा कोणाक तो अनुभव दितलो तागेले ते सान्निध्याचे आनी कोणा दिना कोणाक देवाल वयर विश्वास ना कोणाक देवाल वयर प्रीती भक्ती ना खंडीत देव तांकां तो अनुभव दिना देवाल ते विशेष शक्तीचे म्हणून आमी पळयत ना भगवद्गीतेन सांगचे आसा देवान नाहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः
मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम. हांव ना अहम प्रकाशः. म्हळ्यार हांव कोणाले मुखार सुनू हांव दिसता तशें जायना पुराजनाक. कसं जालें की हांव योग माया समवृतः. कोण मूढ जन आसा ती तांणी म्हाका मनावरचें साध्य ना म्हणून. मूढोऽयं ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम. ताकाची हांव अजम, हांव अव्यय आनी हें कोणाक कळना. सो अशी जे आसा पुरो की आमी कशी कोणाक प्रिती करूं येता केन्ना ताका पळोवच्याक जायनातल्यार ना. आमी सुरे प्रीती केल्यारी तेन्ना तो दिसता म्हणून ताका ते ब्रह्मसंहिताचे श्लोक आसता. प्रेमांजनचुरित भक्ती विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमच्चित्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. सो ह्या प्रेमांजनचुरित भक्ती विलोचनेन ताका आमगेले दोळ्याक ते प्रेमाचे अंजन आसा आनी ते संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति. तेन्ना ते म्हणटात पळय देवाल स्वरूप यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम. तेन्ना मात तें एक साध्य आसता. सो देवाल वयर विश्वास दवरच्याक देवाल प्रिती करच्या खातीर प्रोसेस कसो ना हेंची कुंती महाराणी हे श्लोकान सांगता काय हे श्लोक इम्पॉर्टंट आसा म्हणून पळयता. देवाल विशीं आमी आयकता ती आनी मेन आयकतात कोणाक करना असल जना देखून आयकता ती कोणाक देवाल वयर प्रीत आसा. बृहद आरण्यक उपनिषद असते त्यांचे श्लोक असं आत्मवा रे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निध्य स्वित्वय. म्हळ्यार आमी देवाक पळोवका जाल्यार आमी आयकूका श्रोतव्य मंतव्य म्हळ्यार त्या विशयी मनन करता आणि फुल्ली कॉन्सन्ट्रेट करता निधी ध्याय आसा तेन्ना तें आत्मवा अरे दृष्टव्य म्हणून हें प्रोसेस म्हणून सांगिल्लें आसा. कसं जालें की देवान अशी एक उलोच विशया खातीर उलयल्यार देव आमगेले मुखार येवन राबल्यार वय आमकां तो देव म्हूण कळचना. ताची भक्ती विशय म्हळ्यार डिवोशनल सर्वीस देवाल भक्ती म्हळ्यार देवाल विशय आयकुचें आनी ताका प्रिती करचें हें आयकन्ना आमी देवाक पळोवचें आसता. सो प्रभुपाद स्वामीन ह्या चेंज सब 2-3 पॉयंट तांणी त्या अनुवादा बरयलेलो तोच विशय हांव सांगता की प्रभुपाद स्वामी सांगतात की आमगेले प्रेझेंट कंडिशनान तूं आमकां देवाल विशय कसो अनुभव करचें साध्य ना. जाल्यार की आमगेले दृश्टी ना तशी आमगेली पुरा एक लौकीक दृश्टी आसा पुरा विशयांत आनी तें एक विंगड कंडिशन जावप देवाल विशय अनुभव करच्या खातीर एक स्पॉन्टेनियस जावन आशिल्ली प्रिती करता. कसं जालें की 5000 वर्ष पूर्वे देव कृष्ण केन्ना नाशिल्लो तेन्ना पुरा जनां कशें दिसनी की तो देव म्हणून मस्त सकडच्यान आशिल्लें तेन्ना. आनी फुडेंचे पुरा आमी शास्त्राचे इतिहास पळयल्यार रावण न्हू हिरण्यकश्यप कंस जरासंध शिशुपाल आनी पुरा हायली क्वॉलिफायड जन आशिल्लीं ती आनी तांणी कितले तांगेले एक सिद्धी दुड्डू पुरो आशिल्लो. आतांशे आमी कोण कोण रिच जन आसा आमी पळोवं येता बिल गेट्स इलॉन मस्क तांणी कांय न्ही हांगेले तर तितले दुड्डू तितले पॉवरफुल आशिल्लीं तांणी जाल्यार तांकांय तांणी तें एप्रिशिएट करनी तें अनुभव करनी तो देवूची म्हूण देवान आससान वय. सो आत्ताय देवान आमगेले मुखार आयल्यार आमी ताका पळयतलीं ती तें नेसेसरी कसं जाल्यार आमगेले तें विजनन ताका तें क्वॉलिफिकेशन हें भक्तीच प्रोसेसनार जाता म्हणून आनी हें भक्तीच प्रोसेस खंय सुरू जाता आयकुनूची म्हणून आनी आयकूच मात न्हय रायट सोर्सा देखून आयकुचें तें इम्पॉर्टंट. जाल्यार की भगवत गीता आमगे पुरा शास्त्रांत तें एक दिव्य जावन आशिल्लें तें एक काव्य आसा आनी तें आमी पळोवं येता की मस्त जन ताचे विशय सांगता ती रिपीट करता ती सामान्य जावन मस्त कडेन आसच्या पुरो भगवत जाल्यार इतलें पुरा भगवत गीतेचें आयकल्यारीची अशी ना की भक्तीचे अनुभव जावचे पुरो
कसं जालें की फर्स्ट आयटम इम्पॉर्टंटच पळय श्रवण जाल्यारीची ते आयकूच प्रोसेसस पळय ते राईट सोर्सा देखून आसूं तेतून ताचे एक परिणाम येता कसं जालें की मस्त जन आतां भगवतगीते विशीं कसं आयकचे पुरो उलोवचे पुरो जाल्यार एक पंथ अनऑथरायज्ड जना देखून आयकतात अनऑथरायज्ड म्हळ्यार कसं न्हय एकेडमिक क्वालिफिकेशन आसच्या पुरतो पीएचडी आसच्या पुरो जाल्यार तांणी तांगे निज जावन आशिल्ल्या जिवनांत भक्तीचे एक साधन करना ती तांगेले ते एक समर्पित जावन आशिल्ले ते एक तपस्या ना आनी तांगेले एक म्हणटात पळय जीवन शैली अशी ना खाली ते एक म्हणटात पळय एक बरोवच्या खातीर एक नॉलेजा रुपार बरयता ती और उलयता ती तेतून ते म्हणटात पळय ताजी इफेक्ट ना ताजे वेस्ट ऑफ टायम जाता तसो केसल पुरा भगवद्गीता और भागवतमांत फॅशनेबली तांगेल कसन की एक अंडरस्टँडिंग आसता त्या लेकार तांणी सांगचे पुरो ताकाची प्रभुपाद स्वामी अनुवाद सांगता ती की कॉम्पिटेंट अँड बॉनोफाईड म्हळ्यार तागेले कोण बॉनोफाईड आसा ते भक्ती गुरु परंपरे देखून तो विषय कसो येता ते रिपीट करता ती ते मात ते हियरिंग प्रोसेस परफेक्ट अँड कंप्लीट जाता मागीर ते बाकी पुरा तो विषय अलायन जाता म्हळ्यार ते पळय सो हे इम्पॉर्टंट आसा की भक्तीचे सूर जावचेंची कृष्णा विशय आयकुचें जाल्यार ते प्रोसेस आमी परफेक्टली केल्यार मात आमकां ते पदांबुजम म्हणून ती सांगता पळय देवाल चरण कमल प्राप्त जातलें तेन्ना आमी रायट सोर्सा देखून आयकतात आनी ग्रॅज्युअली म्हणटात पळय हगूर 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 आमगेले दृश्टिकोण या जगत्या खातीर चेंज जाता वता आत्तां आमी कसन जाता म्हळ्यार आमी ह्यांच पळयता ती आमकां कसन पळोवंक चाणक्य नीतींतू ते एक श्लोक आसा एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति विक्षित कुणपम कामिनी मांसम योगीभिः कामीभिः स्वभिः चाणक्यान सांगचे आसा की एक विषय त्याग जन पळयतना तीन तांकां विंगड विंगड दिसच्या पुरो भार एक चंदी एक्चुअली बायल मनशी आसल्यारी कोण तो योगी आसा तपस्वी योगी आसा ताका दिसच्या पुरो हें हड्ड मांसू कोण एक यंग पर्सन आसच्या पुरो कोण आकर्शीत जाता तो भारी ते चिल्लेक पळोवन आकर्शीत जावचे पुरो आनी कोण एक प्राणी आसच्या पुरो कोणाक भारी भूक लागल्या कितली काळ देखून कसं खावनी ताका ते सेम ते चिल्ले पळोवन ते कसं की एक मांस खावया म्हणजे दिसता म्हळ्यार एक वस्तूक एक एव पदार्थस्तु त्रिधा भवति विक्षिता म्हणून सो केन्ना आमगेलें आनीकय पुरो इच्छा ते म्हणटात पळय अशी एक रुपार आसा हे लौकीक विशयांतू आसा तेन्ना आमकां त्या देवा विशय कसो अनुभव जावचे कश्ट आसता कसं की देव आमगेल पर्स्पेक्टीव ऑफ द वर्ल्ड आमगेल कसं की एक दृष्टिकोन आसा पळोवचें तूं तांतू त्या दृष्टिकोनान देव फिट्ट जायना आमी पळोवचे विशय एक विंगड रुपार आसा त्या दृष्टिकोनान आमी केन्ना जगत्याचे अनुभव करता आसा ती तेन्ना आमकां तो देवा विशय अनुभव जावचे सादिना जाल्यार आमी केन्ना विश्वासान आयकता ती स्पेशली देवाल व्हड भक्त आसत प्युअर पर्सनॅलिटीज म्हणटात पळय केन्ना तांणी देवाल विशय उलयता ती तेन्ना तांगेले ते शब्द आयकतना आमगेल्या मना वयर परिणाम जाता आनी मनच तें एक माध्यम खंयच्या थ्रू आमी हे जगत्याचे अनुभव करचो सो ते व्हड भक्ताल विशय आमी व्हड भक्ताल हे शास्त्रां चिता ती आनी व्हड भक्ताल मुखांतरा देखून आमी देवाल विशय आयकता ती खंडीत तांगेले ते प्युरिटी निमित्त आमगेले कसं की मना वयर परिणाम येता आनी त्या परिणामा फलस्वरूप जावन आमगेले दृश्टिकोण हे जगत्या कशी आमी पळयता ती ते तांतू चेंज येता तांतू आमी विंगड रुपार फुडल्या म्हणटे न्ही विंगड रुपार पळोवचे सुरू करतात जीव गोस्वामी सांगता ती केन्ना हे प्रोसेस ऑफ हियरिंग आमी एक शुद्ध भक्ताले बोनाफाईड संप्रदाय देखून शुद्ध भक्ताल कोण भक्तीपूर्वक सांगता आनी आमगेले ती एक इच्छा आसता आयकता ती तेन्ना कसं की आमकां एक अनुभव जाता व्हड वैष्णव जनान कसं की सांगतात आमकां कसं की फ्लिकर म्हणटात पळय कसं की थोडे एक एक्सपिरियन्स जाता आनी आमी तांगेल दृष्टिकोना देखून आमी पळोवचे प्रयत्न करतात कसं ते भक्त सांगता आसत म्हणटात पण ते एक आमी समुद्रा बुडता आसतना एक कोणाक एक दोणी घेवन येवन लायफ बोट घालता और ते कसं एक ते म्हणटात पळय ते टायर्स घालता आमी खंयच्यान धरून बुड्डन अशी पळयतात आनी आमी बुड्डन अशी आमी वांचून व्हरता ती
तशींचे आमकां ते थोडे कसं एक विश्वास येवन आमी शुद्ध भक्तां विशय आयकता ती तेन्ना आमी समुद्रांत तूं बुडता आसतना ते लायफ बोटाक धरून आमी स्विम कोरीत हे विश्वासान आयकून. सो हें अशें मिराक्युलस जावन म्हणटात पळय आश्चर्यचकित जावन आमी समुद्रांत तूं खंय बुडता आसतना हें आमी आमगेलें रक्षण जाता ते लायफ बोट येवन हें म्हणटा ताचे खातीर तें म्हणटात पळय तसले ते शुद्ध भक्ताले ते क्वालिटी आणि ते कॅलिबर तेन्ना आमी आयकतात. प्रभुपाद स्वामी सांगता ती की कोण ते स्पीकर असता ती कोण ते देवाल विशयी सांगता ती तांणी तांगेले इंटरप्रिटेशन कोण विंगड विंगड अर्थ दिवचे प्रयत्न करूनच कशें की एक म्हणटात पळय विंगड जेन्ना खुशी करचे खातीर और कशें की कोण श्रोतागण आसा तांकां कशें की एक खुशी करचे खातीर कशें की एक सांगचें विंगड अर्थ काडचे तशें करूनच म्हणून ते कशें ते भक्तीचे ते एक शास्त्राचे ते परंपरेन ते तत्वाचे विशयी सांगूक सो केन्ना आमी अशी हे देवाल विशयी आयकता ती स्पेशली कोण भारी व्हड व्हड भक्त आसा ती प्युरिटी आनी तांगेले ते स्पिरिच्युअल मॅच्युरिटी आसा तांगेले तांणी विशयी उलयलेले आयकताना तेन्ना ते म्हणटात आमगेलो दृश्टिकोन चेंज साध्य जाता आनी ते देवाल ते लील आमी केन्ना आयकता ती तेन्ना ते आमगेले भितर एक म्हणटात पळय ते देवाल लील तर आयकताची जाल्यार ते इनर ड्रायव्हिंग फोर्स म्हणटात पळय देवाल मनांत कसन आसा देवाल इच्छा कसन आसा की हांव कसन करता म्हणून तें पुरो आमकां क्लियर जाता म्हणून हांव एक दोन्ही इक्वली इम्पॉर्टंट हो विशय आसा की कोण आयकता ती आमी कोणी व्हड व्हड भक्ताल देखून आयकुचे पुरो तो आयकतल पर्सन कोण तो व्यक्तित्व आसा व्हड स्वामी अशें पुरो व्हड भक्त आसा ती तांणी सांगचे पुरो तांणी भारी तांगेले प्युरिटी आसा जाल्यार हें तांगेल देखून आयकुचें तो एक व्हड विशय वेय जाल्यार ते आमगेले एटिट्यूड आनी सोबरेटी आमी कशी आयकता ती त्या वेळी म्हणटा अशें सांगिल्लें आसा की आमकां दिसचे पुरो की देवाल विशय उलयतले स्वल्प जन आसा ती आनी आयकतले जन इतले सकट आसता ती म्हणून म्हळ्यार उलयतले देवाल विशय कोण मना व्हरून ते सांगता ती ते स्वल्प जन आसा ती जाल्यार आयकतले कितले सकट जन आसा ती जाल्यार शास्त्रान सांगिल्लें आसा कथा उपनिशदांत की कोण देवाल विशय छान रुपार सांगता ती व्हड भक्त आनी भारी उणें आसत जाल्यार ते कथा उपनिशदान सांगिल्लें अशें दिसचे पुरो मस्त जन आयकतात म्हणून मस्त जन वाजयतात ती मस्त जन जाल्यार देवाल विशय कशी तें आयकूं का खंयची एटिट्यूडान आयकूं का त्या तितलें रॅर काय म्हळ्यार देवाल विशय उलयतली रॅर आसा ती आनी देवाल विशय आयकतली तितलें रॅर आसा ती म्हूण कथा उपनिशदां सांगिल्लें आमकां अशें दिसचें जे की देवाल विशय कितले जन आयकतात ना कसं जाल्यार की कथा उपनिशदान सांगिल्लें आसा श्रवणापि बहुर्भी यो न लभ्या शृण्वन्तोऽपि बहवोऽपि यं न विद्युः आश्चर्यो वक्त कुशलो स्वलब्धा आश्चर्यसो ज्ञाता कुशलो अनिष्टः म्हळ्यार अशें सांगिल्लें आसा की भारी उणें जन कोणाक चान्स मेळटा देवाल विशय आयकुचें हाका म्हणून जाल्यार तांतूय स्वल्प जन मात स्वल्प मनावत खंय जाल्यार की भारी रॅर आसा आनी एक स्पीकर आसता कोणाक देवाल विशय गोत्त आसा म्हणून जाल्यार असल कोणी व्हड भक्ताल उठ आमकां संपर्क जावन आमकां ताके देखून आयकुचें चान्सूय मेळ्ळ्यार ते मस्त जन कोण आयकता तांतूय स्वल्प जन मात तो विशय मना व्हरू साध्य आसता तांकां सो गुड स्टुडंट इज एज रॅर एज अ गुड टीचर म्हळ्यार आयकतले वय आसा कसं की आमकां देवाल विशय आयकूंक जाल्यार ताचेन आमकां देवाल सेवा करची तशी इच्छा जावता आनी ताचेन तांणी एक पण आमी ते अनुभव करीत सो आमी ते आर्ट ऑफ लिसनिंग वय मास्टर करता सो आतां आमी कशी कुंती महाराणी प्रार्थना स्टार्ट करतना आमी पळयल्ली कुंती महाराणी प्रार्थना करतना एक स्टिलनेस आनी एक सायलन्स आसा ह्या प्रार्थनेंत एक मनान प्रार्थना करता असो विशय तेगेले पुरो अनुभव तेगेले सगळ्या जिवनाचे अनुभव ती सांगता सो आमी केन्ना आयकूं येता केन्ना आमगेलें मन मागीर स्टील एंड सायलंट आसतालें म्हणून सो केन्नाय आमी तेंच्या विशयी स्पिकर केन्नाय उलोवचे पुरो ती तें हृदयपूर्वक जावन केन्ना तें रिसीव करूं येता केन्ना एक जेन्युइन सायलन्स आसा ते टँजिबल ऑडिबल म्हणटात पळय एक सायलन्स आसा एक स्टिलनेस आसा मनाक
आमकां आयकुका म्हणटा एक दिव्य जावन आशिल्लो हो विशय आमकां आयकुका तशें दिसता. एकूण ती मारा ही प्रार्थना आणि हाची परफेक्ट एक्झाम्पल आमी पळयत महाराज परीक्षिताची परफेक्ट एक्झाम्पल कशी तो मन दिवन हें भागवतम आयकता आशिल्लो शुकमुनीन सांगताना. सो हें पुराय एक आयकूच विशय आसता पळय. पुरा आमकां म्हणटात पळय एक चांग शिष्य जावका और हें भक्तीची प्रणालीन तुका आमकां प्रगती करता मुखारसून वचुका हें पुराय ह्याच पॉयंटार येता की आमी हो देवालो विशय आयकताना आमकां हें अशें दिसूंका की हें मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ म्हणून. परीक्षित महाराजा खातीर तें श्रापीत जावन आशिल्लें. सो हें भागवतमाच कॉन्टेक्स्टच हें की मरण केन्ना येवचें पुरो म्हणून. हें एक व्हड विशय आमी ह्या मनावरचे प्रयत्न करता हें भागवतम म्हणून. इट्स अ मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ म्हणटात पळय तशी आमगेली एटिट्यूड आसूंका हें देवालो विशय आयकताना. सो हें एक प्रोएक्टिव्ह एक्सरसाइज आमी केअरफुली लिसन करता आमी हें ग्रास्प करचे प्रयत्न करता केन्ना हळू भक्ताल देखून आयकता ती आमी फील करचे प्रयत्न करता हें भागवतमान आनी डीपली रिफ्लेक्ट करचे मनन करचें निधी ध्यास हाचे कसन हो विशय म्हूण मना व्हरचे चिके डीपली मना व्हरचे प्रयत्न करता. तशें जाल्यार की आमी पळयता की भागवतमाचे एक एक अक्षर कशें की एक भारी व्हड विशय आनी आमगेले ते युज्युअल एबसेंट मायंडेडनेस सोडून आमी प्रयत्न करता हें इगरली लिसन करचो भार एक इंट्रस्टान आयकुचें ते प्रयत्न करता. सो हें म्हणटात पळय हें केन्ना हळू भक्त सांगतात तेन्ना आमी इगरली लिसन करचे प्रयत्न करतात. तेन्ना ते पर्सन भागवत आनी बुक भागवत नित्यम भागवत सेवया तांचे तशें जाता म्हणून. पद्मपुराणांत तूं एक मिनिट. एक सेकंड. हॅलो हां, नमस्कार. एक मिनिट हां. होय, एक मिनिट हां. शेअर करतो. ओके. అయినా प्रेझेंटेशन डिस्कनेक्ट जालें. सो हें हो विशय अशें आशिल्लें म्हळ्यार आमी सांगता आशिल्लीं की कशी आयकूंक म्हणटा पद्मपुराणांत सांगिल्लें आसा विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वे भावना मनोदोषजयश्चैव कथाय निश्चलमतिम्. विश्वासो गुरुवाक्येषु म्हळ्यार एक विश्वास आसूंका आमकां ते गुरुल्हें वाक्यांतून आनी कशी आमगेली एटिट्यूड आसूंका स्वस्मिन् दीनत्व भावना म्हळ्यार आमकां कांय गुंतना केन्ना आमकां दिसता की आमकां गुंत आसा आमगेलें तें नम्रता ना तें दीनत्व भावना ना तेन्ना आमी ते कळकळीन आयकना ती कळकळीन आयकताना मागीर कशें आसा ते आसा ताचे निमित्त मागीर मनोदोष जायश्चैव म्हणटात पळय अशी ते कळकळीन आमकां तें आयकूंका म्हूण ते आमी केन्ना एक भक्ताल देखून आयकतात ते प्रयत्न करतात विदाउट डिस्ट्रॅक्शन तेन्ना मात ते आमकां ताचे परिणाम येता. सो कुंती महाराणी एक लेखारी आमी पळयता ह्यांचे सांगता आसा ती की हें बाय प्रॉडक्ट हें श्लोकांत कशें आयकुचें देवालें भव प्रवाह उपरमम म्हूण म्हळ्यार हें जन्म मृत्यू सायकला देखून आमी भायर येता ती तशें की अनादी काल देखून अनादी कर्म करून केन्ना सूर गेलें आमकां गोतना केन्ना देखून ह्यांची पुरा करता आसा ती आनी देखून भायर पडचें कश्ट तशें की आमी कसन कसन करता आसता तांतूं आनीकय आमी शिरकून वता आसा ती आनी आमकां आमगेलें बलान आमकां कशें चेंज करचें भारी कश्ट जाल्यार की आमकां दिसच्या पुरो आमी कशें हें करता तें करूं येता म्हणून जाल्यारीची आनी आमकां दिसच्या पुरो आमी करचें सम आमी कशें कितें करता तें लॉजिकल आसा आमगेलें कशें कितें जजमेंट यूज करचें पुरो ती जाल्यार आमकां तें कल्पना ना की आमी कितली शिरकून पडलीं ती
तशी हें शास्त्र सांगता कथा उपनिषद. आनी ह्या पुरा आमी आमगेलें मन आशिल्लें कशें की करताना मागीर तें देवाल विशय न्ही, मागीर आमकां नरकाचो अनुभव जाता. आनी नरकाचो अनुभव म्हळ्यार थंय एक विंगड प्लॅनेट मात न्ही, तें असल एक मनोस्थिती खंय आमी आमगेलें कशें की कर्माचें फल भोगून भोगून कशें की कश्टांत पडटा आसत की हांवें सांगेल सम, म्हगेल्या मनांत तशें हांव कशें की केलेलें सम म्हणून त्या लेकार आमी कशें की करता आसत तेन्ना ह्याच जगत्यांतूच आमकां कशें की एक डिस्टर्बन्स जावन आमी ते नरकाचे अनुभव हांगा करतात. सो हे भागवतमाचें आयकल्यार हें काणी कुंती महाराणी सांगता उपरमम, भवप्रवाह उपरमम, तें प्रवाह सुकून वता म्हणून आनी आमी हातूंत देखून भायर येता, सायकला देखून भायर येता म्हणून. सो हे कृष्णा विशय आमी केन्ना आयकता ती आमी आमकां ट्रेन करता आसत ती देवाल विशय उदगास करचे खातीर, स्पेशली आमी केन्ना व्हड व्हड भक्तां देखून आयकता तेन्ना आमगे ते दृश्टिकोन चेंज जाता. आनी आमी आमगेलेंच कशें की एक विशय आमी कितले की काळ देखून कशें की आमगेलें एक जजमेंट आसा कशें आमी विशय पळयतात तें चेंज जाता. आनी ते व्हड व्हड भक्ताल ते दृश्टी देखून तांणी कशी जगत ते पळयता ती तांत देखून आमी थोडे थोडे पळोवचे सुरू करता. सो लास्ट एक एक श्लोक मात सांगता न्ही हांगार पळय थंय हवीर म्हूण आशिल्लो तो एक नवयोगेंद्र आशिल्लो. ताणें आमी हें डिस्कस केलें पळय की कसन एक विजन आसा आमकां ते कसन ते एक दृश्टिकोन येता आमी केन्ना भक्तीपूर्वक जावन आयकतात आनी नम्र दीनत्व भावनेन आयकतात ते कसन साध्य आसा हें तो हवीर तो नवयोगेंद्र तांतूंत एकलो महाराज निमीक सांगता श्री हवीर उवाच सर्वभूतेषु ये पश्यात् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तमः. तो हवीर सांगता महाराज निमीक की कोण ते व्हड भक्त आसा ती एडवान्स डिवोटीज म्हणटात पळय तांकां पुरा जनांतू ते देवाल ते अनुभव जाता पुरा विशयांतून. सो विंगड जनांतूय की तांणी देवाले अंश आनी कसन की पुरा तो अनुभव करता तागेलें जिवनांत जगत्यांतू ताका ते पुरांतू देवाल कनेक्शन दिसता आनी ताका दिसता की हें पुरा कसन कसन कारण आसा कसन पुरा एक्झिस्ट जाता हें पुरा देवाल शक्तीची. तो असन ते एक विजन येता केन्ना आमी हें कुंती महाराणीन ते सांगचे आसा हे श्लोक शृणंती गृणंती तो हें प्रोसेस. सो ह्याची विशयांत आमी आपास नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करया 7:50 जालेले आसा. सो हांव हांगा राबयता कसं चुकी जावन आसल्यार क्षमापण करता तुमी तुमगेले कसं अनुभव तुमकां कसं शेअर करता जाल्यार आतां करूं येता. हांव जस्ट क्विकली एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता आमी आज कसं सांगिल्लें. फर्स्ट आमी सांगिल्लें की देवाल कृपा शक्ती म्हळ्यार तीची देवाल कृपा शक्ती व्हड ताची केन्ना मुखार सुद्दां एक शक्ती ना देवाली कृपा शक्ती ताचे निमित्त आमी आकर्शीत जातात कसं की देव ते कृपाळू ताका आमी कृष्णाले तितले अट्रॅक्ट जातात. मागीर आमी हें पळयलें की 4 कारण कुंती महाराणी कसं सांगता. एक तर तें धर्म संस्थापन करचें दोन्ही कारण तिका ते कोण भक्त कोण तपस्वी जावन आशिल्ले भक्त कोण तांगेले पुरा जीवन सॅक्रिफायस केलेलें आसा यदू महाराज वसुदेव तपस्या करून तांगेलें ते प्रितीचें रेसिप्रोकेट करचें ताचे खातीर येता. आनी तिन्ही कारण सांगता कसलें की ब्रह्मदेव आनी पुरा देवता जनान ते भुमीर तो भार पडलेलो आसा ते जगत तारण करता उद्धार करता ताचे खातीर तीन प्रार्थना केलेली खातीर आयिल्ली जाल्यार आमी मागीर पळयलें की ताचे कितें होर कारण ही अविद्या काम कर्मी कुंती महाराणी सांगता ह्या 3 कारण वय जाल्यार पुरा पशी मुख्य कारण खंयचे आमगे लोट कनेक्टेड आसा ह्या पुरा विंगड विंगड विशय आसचे पुरो विंगड भक्ताल विशय और ब्रह्माल विशय जाल्यार आमगेल ओट्टू आमगेल निज जिवना ओट्टू कसं कनेक्शन आसा देवाल लिला जाल्यार की आमी खंयच्यान शिरकून पळयली ती अविद्या काम कर्मी बी हाची सायकलांत आसा ती जाल्यार श्रवण स्मरण अर्हाणी म्हळ्यार आमी केन्ना श्रवण स्मरण करता ती तेत न्ही हें करिष्यानी इति केचन सो आमी ते अविद्या आनी ते हाचे निमित्तान तूं खंयच्यान पळयलें ते विशियस सायकलांत तूं गुंता आसा ती सो देवाल लील केल्स येता आमी ते आयकतात तेन्ना कसन जाता आमकां कसन की एक ग्लिम्स मेळटा कसन की एक सान विशय देवाल ते प्रिती विशय आमी आकर्शीत जातात आनी ताचेन आमकां म्हणटात पळय कसं की एक थोडें आकर्शण जावन कसं की आमी आयकतात तांतूंची की अविद्या उणी जाता हे विशय लौकीक विशयाचे के विशय उण जाता आनी ताचे कसं की एक फल प्राप्त जाता
भक्ती योग विधानार्थम. आणि ताचे ना हे पुरा फुल्ल सायकल मागीर तीन ह्या श्लोकान सांगिल्लें. तेंचे श्लोक आमी नेक्स्ट टायम कंटिन्यू करूया. शिणवंती गायंती गृणंती अभिक्निशन अभिक्षनशः म्हळ्यार हे केन्ना आमी आयकता ती स्मरणती गायंती स्मरणती नंदंती तव हितम म्हळ्यार देवाल विशयी हे पुरा लिला विशयी जाल्यार देवाल कसं इच्छा आसा देवाल मनान कसं आसा त्या वेळी आमकां कळटा. आनी ताचेन कसन जाता अचिरेण मस्त टायम लागना की आमी ह्या प्रोसेसाक भारी मन दिवन फॉलो केल्यार मस्त टायम लागना म्हणून कुंती राम. आणि ताची कसन जाता फलस्वरूप दोन विषय जे जाता भव प्रवाह उपरमम. हें भव प्रवाह तें आमी खंयच्यान सुकून पडलें तें सुकून वता तातूंत आनी पदांबुजम देवा तुगेलें शरण मेळचें साध्य आसा तव हितम म्हणून तिणें सांगिल्लें आसा. आनी म्हाका आमी ह्या विशय पळयलेलें की देव अशी पुराजनाक तागेलें तें सानिध्य अनुभव करचें सोण देवाल खातीर तें आमगेलें तें इंटेंशन प्रीती कसन आसा प्रेमांजन चुरित भक्ती विलोचन तें मात आमी देवाल विशय करूं येता देवाक कसन एक अनुभव करपाक जाल्यार आत्मवा रे दृष्टव्य कसन आसा श्रोतव्य मंतव्य हे दोनूय जावं आयकुका मनावरका आनी ताचे विशीं डीपली रिफ्लेक्ट करता आमी ह्या पुरा विशयांत निधिध्यास तें मात आमी तें आयकल्या म्हणके जाता. अशी आयकता न्ही स्टोरीज आयकुच्या पुरो ती आमी जाल्यार ते आमी आमगेलो एटिट्यूड कसो आसूं का म्हूण सांगिल्लें कसलें की देवान आमगेले मुखार आयल्यार आमी सांगलें की आमकां देवाल विशय कळच ना कसलें की आमगेले विशय आमी कशें पळयतात हे दृश्टी आमकां म्हणटा ताका हें श्रवण इम्पॉर्टंट आसा म्हूण कुंती महाराणी सांगता. मात आमी ऑथरायज पीपल आतां कोण आयकूं का कोण व्हड भक्त आसा ती तेन्ना आयकल्यार तांगेल प्युरिटी निमित्त आमी ताचेर आमगेले कसन की एक परिणाम पडटा. हें सो ही भक्ती योग श्रवणान सूर जाता श्रवणवंती गायंती. आतां आमी सांगिल्लें की आमगेले चाणक्य नितीचें आमी तें पळयलेलें एक एव पदार्थस्तु त्रिधा म्हणून एक विशय जगत्यांत विंगड विंगड रुपार पळय सो आमगेले दृश्टिकोण अशें आसा की आमकां देवाल विशय कसो अनुभव करचो एक भारी कश्ट आसता. जाल्यार आमी विश्वासान आनी रिस्पेक्टफुली म्हळ्यार एक भारी एक म्हणटात पण आदर दिवन भक्तीपूर्वक जावन केन्ना आमी श्रवण करचे प्रयत्न करता ती तेन्ना हाजे निमित्त आमकां कशें की एक जीव गोस्वामीन सांगलें म्हणजे एक स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स जाता कसन की एक अनुभव जाता एक फ्लिकर अशा पुरो थोडे कसन की अशा पुरो जाल्यार ते हळूहळू बघता दृष्टिकोना देखून आमी पळयता कसन की आमकां थोडे कळटा आनी थोडे कळेल विशय तांची लायफ बोट म्हूण बुडटाना समुद्रा बुडटान कसन की एक लायफ बोट म्हणल्यार आमी कशी पुणी कोण वांचून वर येता तशी हें हळूहळू बघता कसन की देवाल विशय सांगतना आमकां थोडे कसन की कळटा पडला तांचे आमगेले जिवनाचो लायफ बोट तातूंत आमी मुखारसून त्या भायर पळयता. तो हें मागीर आमी कथा उपनिशदाचें पळयलें की चांग देवाल भक्त चांग रुपार त्या भक्ती विशय सांगतले जन रॅर आसा ती जाल्यार कथा उपनिशद सांगता की चांग रुपार आयकतले जनय तितलें रॅर आसा ती म्हळ्यार कशें जालें की ते चांग रुपारी भक्ताल ते कशी आसची उलोवच्याक जाल्यार चांग रुपार आयकुच्याकय क्वॉलिफिकेशन जावं तांगेले ते भावन आसा म्हूण आनी ते परफेक्ट डिवोटी आयकतलो तो परीक्षीत महाराजूची म्हूण तागेले खातीर ते लायफ एंड डेथ सिच्युएशन अशी म्हूण तशें ते एक एटिट्यूड आसूं का म्हूण विश्वास गुरु वाक्येषु स्वास्मिन दिनत्वे भावना म्हणून कसले की गुरु वाक्यार विश्वास आसून आयकुचो आनी स्वस्मिन दीनत्व भावना एक फिलींग ऑफ ह्युमिलिटी एंड स्मॉलनेस हांव काही न्ही रे देवा म्हाका कांय गुंतना हो विशय म्हाका आयकुचे कसं भाग्य मेळिल्लें आसा तेन्ना ते मनदोश जाय म्हणून सो ह्या भागवत मातशें आयकूच ती सांगता की हे दोन विशय आसा म्हणून ती महाराणी सांगता की प्रवाह भवप्रवाह उपरमम देखून भायर पळयता आनी देवालें पदांबुजम ताचे विशय आमी नेक्स्ट टायम उलोवया देखून भायर पडचो साध्य आसा. सो आमी म्हणटात पळय चेन ऑफ कॉजीस देखून भायर पडपाक जाल्यार आमगेलें तें कशें की आमी केलेलें सम आमकां गोत आसा तांतूं देखून भायर पडून कशें की आमकां गोतना दीनत्व भावनेन आमी हो पुरो विशय घेतना आयकुचे प्रयत्न करता तेन्ना हें भव प्रवाहा देखून भायर पडचें आसा आनी तेन्ना आमी तें लास्टार तें निमीचें हवी सांगता ते महाराज निमित्त तो योगेंद्र नवयोगेंद्र कशी तें एक विजन डेव्हलप जाता जाल्यार की आमकां ट्रेन करून घेवका हें देवाल विशय आयकता कसो आमी आतां पुराचें नोटू म्हूण ट्रेन प्रयत्न करता आसा ती की देवाल उडगास करून तेन्ना आमकां हें पळोवचें दृश्टिकोण आमगेलें चेंज जाता आनी आमी
त्यावाल भक्तीचे एक विषयातून मी लाईफ पडोवचें प्रयत्न हांगा रावयता कोणाक शेअर करपाचें कोरयत कॉमेंट बॉक्सार यो अनम्यूट करून तांकां जरी सांगेत. हरे कृष्ण जयंती माचा धन्यवाद. लक्ष्मी भट माताजी धन्यवाद. विनयाशन भगवत धन्यवाद. वेणु माते हरे कृष्ण अनंत हरे कृष्ण. कोणाक शेअर करता की कार्याला ऐकून सांगला स्वामी प्रभूजी आणि हरे कसं कृष्ण. लिहिलं ठेवची तसं कसं लिहिणं असं मग क्लिअर जाऊन सांगितलं असं खुशी झालं. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम ह्यांच्या वर्साचे मी कंटिन्युएशन पळयना आणि एक सब पॉइंट्स आसा संबंधित सो ते आमी डिस्कस करू नेक्स्ट पासून शेअर करता आणि करूया एक 2 मिनिट असं मी सेशन बंद करू. हरे कृष्ण. हांगा रावया नेक्स्ट संडे पासून आमी 36th वर्साची हाचे विषय कंटिन्यू करू. कुंती महाराज प्रार्थना धन्यवाद. आमी 3 पंथ हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून सेशन कंक्लूड करूया आणि मागीर नेक्स्ट संडे धन्यवाद. जॉइन हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. हरे कृष्ण. धन्यवाद. नेक्स्ट संडे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.